रस्त्याच्या बाबतींत सरकार करता तरी कितें? आमी फक्त उलोवपाचें आनी सरकारान फक्त आयकून घेवपाचें, काय आमी फोंडांत पडटात ती वाट पळयता सरकार? खुबळिल्ल्या शिवोलकारांचो प्रश्न. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान सांगिल्लें, चवथी आदी सगळे रस्ते चकचकीत करतले. प्रत्यक्षांत तशें कांयच जालें ना. शिवोलकार रस्त्यार देंवल्यात. गणपती पावोवन जालो. चवथ उलगली तरीकय सरकारान उतर दिल्ले चकचकीत रस्ते ते सोदतात. तांकां ते वखदाखय सापडनात. आयकयात शिवोलकारांक. ज्या प्रमाणे आमच्या अमितान सांगले रोडा बद्दल काही गोष्टी सरकारान ह्यो मनार घेवंक जाय आसल्यो. आतां आमची गणेश चतुर्थी जाली आयज 90 दीस. आयज आमचो शिवोलचो सार्वजनीक हात आयज पायता. तर आतां आमची चवथ ऑलरेडी जाली. तेंच्यांनी सरकारान आमच्या बद्दल कांयच विचार केलोच ना. जशें की बाबा तेंचे रस्ते सारके ना, ते बाबा गणपती हाडटले, ते गणपती पायतले, तेंगेर बाबा सोयऱ्या येतली जावन ते कोणागेर वयतले, तांकां पडलेलेच ना. ते एक्सिडंट जावन नाजाल्यार ते कोण पडोन मरोन तांकां पडलेलेच ना. ते फक्त आपले कार्य करता. सरकारान खंय तरी मात्र विचार करचो, बाबा हेचे लोकांक त्रास जाता. हांकां आतां सरकारा कडेन म्हणजे आतां जे MLAs आसा ऑलरेडी 40 जाण आसा, तांकां पगार भरपूर मेळटा. आमचे सद्या पयलीं 2 वर्सां जालीं आमचे सगळे काम धंदो सगळे बंद आसा. आमी खंयचे पयशे घालून गाडी चलोवपाची. दुसरी गोश्ट हे उणक्यांनी ते गाडी आमचे सगळ्यो त्यो झाडावता बोडावता हे मोठा तर आमी फक्त ते रिपेरींग करीत रावपाचें. आनी ते कितें गव्हर्मेंटाची गाडी घेवन भोंवता, तांकां 1 रुपया खर्च ना पदरचो. गाडी मोडलेले बाबा हे दुसरी गाडी घेवन भोंवतले. आमकां खबर आहा की आमच्या गाड्यांक कितें जाता ते. आमी अशे त्रास जाता आमी 2 व्हिलरी घेवन भोंवता. 2 व्हिलरी घेवन हांगा भोंवकूय भंय. उणक्यान पडून गाडी घेवन पडलो, दुसरो ट्रक घेवन वयल्यान गेलो जाल्यार मनीस मेलो. सरकारान मात्र विचार करूंक जाय. प्रत्येक फावटी आमी वयता सुद्दां सांगता. आयज आमी हांगा उलयले, फाल्यां दुसरे कॉन्फ्रन्सीन दुसरो उलयता, कालंगुटान कोण उलयता, अस्नाड्या कोण उलयता, हांगा आनी कोण उलयता. म्हणजे खंय तरी विचार करूंक जाय. आमी फक्त उलोवपाचें काय तुमी फक्त आयकपाचें? तर सरकारचो फायदो तरी कितें आसा? मात तरी सरकारान खंय तरी लक्ष दिवचें की बाबा हांकां बाबा त्रास जाता, बाबा हांकां कितें जाता. फाल्यां हेंचे कडेन कोण बाबा एक कोण शीक जालो जाल्यार एम्बुलन्सां येवपाक अर्दे वर लागता. ते रस्ते तशे आहा न्हू. खंय तरी लक्ष दिवचें. थँक्यू. आता ती एक ॲम्ब्युलन्स गेल्ली आहे. आता ही दुसरी आनी एक ॲम्ब्युलन्स येता. जे हो रोड लोकल जे आसा पळय कशें उलयता पळयात. लोकल सुद्दां सांगता की हो रोड जो आसा पळय इतलो बिजी आसा आनी ह्या रोडान तुमी पळयतल्यान गाडयो कितल्यो येतात त्यो. आज ह्या रोडाची परिस्थिती ह्या वर्साची एका वर्साची न्हू जाल्यार जवळ जवळ ह्या रोडाक म्हाका 4 ते 5 वर्सां जाली. 4 ते 5 वर्सां जाली ह्या रोडाचो प्रॉब्लम मोठो आसा. आनी पळोवंक जाल्यार की जायते हांगा समस्या आसा रोडाच्यो. हे रोड जे आसा एकाच वर्साचे हे न्हू. आनी सरकारान जे 30 कोटी जे पास केल्ले आसा न्हू, आमी मागता सरकारा कडेन की तुमी टेंडरींग जायसर रावूं नाकात. वर्क ऑर्डर हातीन मेळासर रावूं नाका. हांगा एमर्जन्सी काम करपाची इतलें हें आसा की बेगीन जाता इतलें बेगीन काम जावचें. फाल्यां अशें आसा की रोड चालू केलो, डांबार घातलें, त्याच्या नंतर हांगा मागीर ड्रेनेजी फोडटा, परतून पायप कटींग लायन हाडटा. हें कित्याक ते करतले जाल्यार बेगीन करात. आनी त्या नंतर मागीर तुमी कितें तें डांबार घालात. जाता इतलें एक रिक्वेस्ट आसा की जाता इतलें बेगीन तुमी करचें अशें मागता. देव बरें करूं. शिवोलेच्या हाडबडीत रस्त्या वयल्यान पेशंटांक घेवन धांवतल्या ॲम्ब्युलन्सींतल्या पेशंटाचे कितें हाल जाता आसतले ताचे कडेन अमित मोरजकारान लक्ष ओडलां. पावसा आदीं रस्ते जाग्यार पडटले अशें उतर सरकारान दिल्लें. ताचें कितें जालें तो जाप विचारता. तुम्ही पळोवंक जाता की हे रस्ते पळय, ही आतां एक ॲम्ब्युलन्स येता. आतां रस्त्याची परिस्थिती पळया. भितर एक पेशंट आसा. पेशंटाची कितें हालत जाता आसतली. सरकारान 30 करोड सँक्शन केल्ले आसा. हे सँक्शन केन्ना करतले, कशें जातले ते कांय समजना. कित्याक लास्ट टायम पावस येवच्या पयलीं सरकारान सांगलेलें की एप्रील या मे म्हयन्यान रस्ते जातले शिवोलचे, पूण ते अजुनूय जाल्ले ना. आतां सरकार म्हणटा परत नोव्हेंबरान डांबार घालपाचें आसा. हें कांयच समजना आमकां. कितें 2 फावटी आश्वासनां कित्याक दिता म्हणून. टेंडर जर फेब्रुवारीन मार्चान पास जावंक नासलो जाल्यार आतां हो टेंडर कसलो काडला परत. आनी सरकारा कडेन मागता की हे जे कितें पॉट होल्स पडलेले आहा ते एटलिस्ट तरी टेम्पररी तरी पॅचअप करून घेवचे. कित्याक लोकांक खूब त्रास जाल्लो आसा. लोकांचे गाडयांची सारकी वेवस्था वाट लागलेली आहा गाडयांची. तशीच मनीस आतां इतकी पळोवंक शकता गाडी कशी ही XUV गाडी वयल्यानी बऱ्यांतली बरी गाडी. ती सुद्दां गाडी इतली शेकी जाता की गाडयेचें सस्पेन्शन सुद्दां गाडयेचे वाट लागलेले आसा. सो मागता सरकारा कडेन हें बेगींतल्या बेगीन हें करून घेवचें. थँक्यू. गोवा 365 खातीर शिवोलेच्यान संदीप कामुलकार.